हणजुणा झरवाड्यार हॉटेलवाले उदकाची बेकायदेशीर कनेक्शनां घेतात म्हणून लोक चाळवले. थळाव्या लोकांक उदक मेळना आनी हणजुणच्या एका हॉटेलात 4 कनेक्शनां, एक पायप खंय कायदेशीर आनी उरिल्ली 3 चोरयां. बेकायदेशीर कनेक्शनाचो प्रकार लोकांनी थंयच्या उदकाच्या लायनमॅन आनी इंजिनियराक दाखयलो. प्रकाराचेर लोकांनी इंजिनियर वळखीक जाप विचारली. ताणें तोंड उगडलें ना. लोक म्हणटात ताची चवकशी करची. झरवाडो हणजुणा लोक उदकाक पातीशेर, मात हॉटेलवाल्यांनी जाय तशी सेटिंगां केल्यात. एका हॉटेलान एक कायदेशीर कनेक्शन घेतले आनी 3 बेकायदेशीर. प्रकार लोकांक कळटाच तांणी PWDच्या इंजिनियर आनी लायनमॅनाक हाडलो. तांच्या मुखार हॉटेलाचो कारभार एक्सपोज केलो. लोकांनी इंजिनियर वाळकेक जाप विचारली. तुम्ही ही कनेक्शन लीगल कशी दिसता तुमकां? कमेंट ऑन दिस इज तांकां खबर नासली. कोणाक खबर ना? एकाय नासली खबर. म्हणजे कनेक्शन ताका खबर ना? ताका इंजिनियर वाळके इतल्या मोठ्या एक्सपोजेचेर ओग्गी रावन थंयच्यान गेलो म्हूण लोकांक ताचेरूय दुबाव आयला. आम्ही करूंक ना. ते तेंच्यांनी सगळे तेंच्या ओनरान गव्हर्मेंट नो म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान तांकां ऑथॉरिटी दिली आसतली. मेन म्हणजे आमकां आख्ख्या गांवांक हांगर उदकाचो थेंबो मेळना. तर ही आतां ही कनेक्शनां 3 पायपां कित्याक? हो जो इंजिनियर आता येऊन गेलो पळय वाळके साहेब म्हणून, तो हांगा कितेंच उलोवना ना. ते पळयलो तो आनी तोंड दापून मुखाट्यान गेला. हेचेर आमकां डावट आसा. हो आसतलो तितून, हो बेश्टो तो दोगी रावन गेला ना, कितें तरी उलयता आशिल्लो न्हू. आनी जाल्यार तोच सांगता कितें ही लायटीचीच कनेक्शन आसतली म्हणटा, दिवपाक केले आसतली बाकीची 3. आपण म्हणटा एक फायल पास केले 3 म्हणटा लायटीची आसतली म्हणटा हो आसा तितून. तेजी इन्क्वायरी करची हांगसर. तो येऊ ना कितें तुल्यान आसन गेला तेजी इन्क्वायरी करची. हॉटेलवाल्यांसयत ह्या प्रकरणात सामील सगळ्यांची चौकशी करची म्हूण लोकांची मागणी. सगळे हॉटेलां सांगता एक कनेक्शन दिला म्हणून सांगता. हो सांगता वाळके येवन सांगता एकूच आपण कनेक्शन 3 कशी पायपा झाली थंयसर. सगळ्या हॉटेलांची तेजी इन्क्वायरी करची. आपल्याक काय खबर ना म्हणटा. हाडलेलो इंजिनियर सांगता की आपणाक काय खबर ना म्हणून. आपण एक फायल पास केल्ली आहा. भितर पळय आहा जाल्यार 4 कनेक्शन आहा. म्हणटकूच अशीच ही खूप हॉटेलां आहा आमच्या एरियेक. सगळी हॉटेलां चॅक करची की ताका कनेक्शनां कितकी दिल्या पळय ती. इलिगल कितकी आहा आनी लिगल कितकी आहा पळय ती. दोनाक उदीक येता आमकां बारीक गोयटी म्हणटा उदीक न्हू. रातची दोनाक रातची उदीक नळ चालू थेयलो आनी उदीक जर ते व्हांवोन गेले जाल्यार उदीक वेस्ट जाता पयलीं आनी पयऱ्यान उदीक न्हू सद्दां नळ येवन घाल. प्रुडंटा खातीर हणजुणे सावन श्यामसुंदर फट्टे. कारापूर सरवणच्या कुडपवाडा आनी वाडीवाड्यावेल्या लोकांची तोखणाय करपासारकी देख घालून दिल्या. दोन्ही वाड्यावेल्या लोकांनी मिळून प्रत्येक घरांतल्यान पयशे एकठांय करून दोन्ही वाड्यां खातीर मसुंडी बांदल्या. सरकाराचो एकूय पयसो घेनासतना मसुंडेक गांवांतल्याच एकल्यान आपलो जागो दिला. वर्षा झाले दांटे येले गेले किकीची पिढी होऊन गेलो. कोण आपापल्या इथून वाटेन घालता, कोण आणि भर मेळटा. आता लाकडा सुद्धा साधारण मेळना. जर 4 कोण मेलो लाकडा सुद्धा मेळना की गो घालतलो. आता अशें जालां की आपापल्या वाटो खंय आसा थंयसर आडे घालून दवरलेले आसा. पूण फुडें जो प्रश्न असो जटील जातो लागलो की जागे मेळचे नासले की मडे व्हरून खंय घालपाचे ते. सगळे आमी जे जिवनान येयल्या ते आयज ना फाल्यां वयतलेच. पूण असो टायम येवंक जायना की तो प्रश्न सुटना आणि तेका जागो मेळना अशें सांगता ना. जेन्ना पळय आमी सगळे जाण मेळोन जेन्ना पळय जर 4 चौगांचें काम आसा आनी ते जर सक्सेस करून दाखोवपाक जाय जाल्यार सगळ्यांनी आपूण खंयची दुश्मनी आसा ती सायटीक दवरून 4 चौगांच्या कामाक बसोन तेचेर विचार करून वर्कआउट करपाक जाय. अख्खे जेन्ना गाडीवाडा आनी कुडपाडा जेन्ना एक रावलो तेन्ना इतलें दिसलें आमकां की आमकां पयशे लागूंक ना काय लागूंक ना. आमकां सहज प्रत्येकाची एक येवन हांगासर कामाची जी हें जाली ती आमकां खूब हें जाली. आनी अशी जर फुडें आमकां एकी जावन अशें बऱ्या कामाक पंचायतीक सुद्दां आमी सांगलें आमकां तुमचो फंड नाका. फंडांसून तुमकां तुमचें आमकां कांय करपाचें ना. तर हे खरेंच कुडपाडा आनी गाडीवाडा ह्या लोकां खातीर जाल्लें आसा. एका वेळार थंय पयलीं कुडपवाडा आनी गाडीवाडा अशें रोमटां सुद्दां एकी कडेन आसली
आणि तशेंच हे आयज आनी खंय तरी विभक्त जाले आनी आयज त्याच रुपान हांगासर अशें दिसलें की हे स्मशानभुमी खातीर ते जाणट्यांचे हे भुरगे ल्हान ल्हान भुरगे आसा ते आयज सगळे भुरगे जे एकीकडे येवन तेंच्यांनी अशें दाखोवन दिलें की सर आमची स्मशानभुमी एकीकडे तेंच्यांनी केली खूब बरें दिसता सोयीस्कर जावचे अशें विचारान आमी खाडीवाडे वयले आनी कुडवाडे सगळे बांधव एकीकडे येयले आनी एक विचार केलो की आमी अशे पद्दतीन एक स्मशानभूमी बांदया कारण आमकां अत्यंत गरजेचें आहा आनी आमी सगळ्यांनी ठरयलें की हय अशे तरेन एक बांदुया सगळे आमी डोनेशन काडुया आनी स्वताच्या पयशान बांदुया. आमच्या कुडापवाडा गाडीवाडा यांच्या सहकार्यान आयज पूर्णत्वाक येयली. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.